येवकार हा समृता खळगावकर. सुरक्षेचे हेडलाइन्स. हायवे जाल्यात गोटे, मनशाक भोंवपाक ना सुवात. सरकाराची आडनदर, लोक फुर्योज. पळयात NH-17 ची गत. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि सुभाष वेलिंगकरांची मिलीभगत. देखून पुलीस सोदून काडिनात वेलिंगकराक. काँग्रेसीची गोंय प्रभारी डॉक्टर अंजली निंबाळकरांचो आरोप. मंगळारा राती उटंगराच्या पावसाक लागून विमान सेवाय जाली विस्कळीत. दाबोळी विमानतळावेल्यान वळयली हैदराबाद आणि बंगळुरूची 5 विमानां. आणि आता याच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्यात आता भटक्या गोरवांची समस्या सुटावी जावचीच ना काय कितें असो प्रस्न तयार जाला. वचत थंय गोरवांची बिरी. NH-17 ची गत जाल्यार महामार्ग कमी आणि गोरवांचो गोटो चड जाल्ल्यान लोक फुर्योज जाल्यात. हायवेचेर गोरवांचे बसस्थान ही आता परंपराच जावन रावल्या. मनशाच्या जाग्यार गोरवांच दिश्टी पडटात. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज एक्सपेन्स जे आसात ह्या गोरवां खातीर चड जाले कडेन आसा आनी कितलोसो संवसार जो आसा हो उद्ध्वस्त जाले कडेन आसा आनी त्याच बरोबर कितलेशे लोक जे आसा डिसेबल जाले कडेन आसा. सरकार म्हणटा की गोरवां आपटोन नेल जाल्यार ताका आमी गोरवांच्या मालकाक फायन मारतले म्हणून. पूण आमगेलो सरकाराक एक प्रश्न आसा की जेन्ना नॅशनल हायवे 17 ही गोरवां जी बसोन आसात आनी हांगा एक्सटेंड जातात, तुमचे ऑथॉरिटी करता कितें? PWD ऑथॉरिटी करता कितें? तुम्ही लोक मोरतरे ताका कंपेन्सेशन दितले? लोकांक मोरतरेक कंपेन्सेशन मेळले जाय काय कितें हें लोकांनी सांगचें काय तेजे पयलीं तुमी हेंचेर उपाय काडटले? ही जी गोरवां आसा ती गोरवां पळय कशी त्रास करता ती आख्खी हायवे आडान दवरले कडेन आसा पूण ऑथॉरिटी हांगा येयना. हांगच्यान बरे PWD ऑफिसर वयतात, मिनिस्टर वयतात, जायते लोक वयतात पूण हेंकां पळयना कोण. आनी हो हेजो जो हें आसा हो बारीक लोकां जाता. हांगा रस्त्याचे लोक टॅक्स भरतात. हे कित्याक भरतात नाल्यार कित्याक भरूंक जाय हे टॅक्स? तुम्ही जर गोरवां रस केल्यार गोरवांक दवरात. हांगा न्ही तुमी टॅक्स घेतनाकात. तुमी टॅक्स कित्याक घेता लोकांले? लोक गाडयां खातीर कितले वर्साक कोट्यान रुपया टॅक्स फारीक करता वर्साक, अब्जांनी रुपया. पूण ह्या टॅक्साचे पयशे कितें करता तुमी? तुमी PWDन हेजेर हांगा मनीस दवरपा जाय, तेणी मॉनिटरींग करपा जाय. हांगा पयशे घेतले म्हूण जायना. RTO येता फायन मारतात, ट्रॅफिक सेल येता फायन मारतात, पुलीस येतात फायन मारतात. कोणा मारतात? हे गोरवां मारनात. हे जे लोक हांगा हेल्मेट नासतना कित्यान वयता पळय त्या लोकांक मारतात. तुमी तालाम दियात, अवश्य दियात. कायदो हो मोडपा जायना. ह्या कायद्याचेर करतले कोण? कोणी करपाचें हें? पूण हांगा इम्प्लिमेंट जायना. आनी इम्प्लिमेंट जातले जाल्यार PWDची ऑथॉरिटी जी आसा ही रस्त्यार येवपाक जाय आनी रस्त्यार रावपाक जाय. तेणी रस्त्यार रावन काम करपाक जाय. ऑफिसां बसोन काम केलें म्हूण जायना. तेणी रस्त्यार येवपाक जाय आनी ह्या गोरवां काडपाक जाय. ही गोरवां कोण काडटलो? म्युनिसिपालिटी काडना आनी पंचायत काडना. तांकां फंड्स मेळना म्हूण ते सांगतात. आनी हे काडप कोणें? आनी हे त्रास भोगप कोणें? लास्ट आम लोकांनी. आनी हेचे खातीर मागतात बेगीच्या बेगीन ह्या गोरवांचेर उपाय काडचो म्हणून. भटक्या गोरवांचो विशय आता दिसपट्टो वाडत आसा. ह्या भटक्या गोरवांक लागून एक तरी रस्तो बळी वयतातच. एक तर गोरवां मरता वा मनीस. ते भायर येरादारीत आडमेळी. आता प्रश्न उप्रासता तो सरकाराच्या आश्वासनांचो. सरकार म्हणटा गोरवां धन्यांचेर कारवाय जातली. गोरवांक खंय गोशाळेत धाडटले. सरकाराच्यो ह्यो पोकळ घोशणात म्हणपाच्यो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकार आनी संगीता ओली. 2 राज्यांच्या वेंचणुकांच्या निकाला उपरांत काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांचेर प्रस्नचिन्ह उप्रासता अशें म्हणत काँग्रेसीचेर भाजपा फुडाऱ्यांनी उतरांचे फारपेट केलो. शिक्षक वा विद्यार्थी ज्यांचे आयकून घेनात अशा शाळेच्या मुख्याध्यापकाच्या सारखी तानावडेची स्थिती जाल्या. भाजपा फुडाऱ्यांची नौटंकी फुल ऑन आसा. स्वताच्या सरकाराचेर टिका करप आणि स्वताच्या फुडाऱ्यांक जाहीरपणान प्रतिकार करप अशा उतरांनी काँग्रेस फुडारी सुनील कौठनकारान टिका केली. ताका भाजप फुडाऱ्यांनी जाप दिली. विजय सरदेसाई, अमित पालयेकार आणि सुनील कौठनकार
अमित पाटकाराच्या विरोधात कटक कारस्थान करतात. पाटकाराक ते जीपीसीसीतल्या अध्यक्षपदावयल्यान काडपाक सोदतात. गिरिराज पै वेर्णेकाराचे म्हणणे. प्रेस कित्याचेर हाडले आज काँग्रेसचे स्पोक्सपर्सन जे आसा सुनील कवठणकर तांणी एक ट्वीट केल्लें की आमचे प्रदेशाध्यक्ष आसा तांणी राहुल गांधीक जोकर म्हणला आनी ते एक स्कुलाचे हेडमास्टरा भशेन तांचे स्टुडंट्स कोण आयकना हे सगळे एलिगेशन्स पायफळ जी बडबड आसा ते तांणी केल्ली. पण आमी त्या तातूंतल्यान जर काँग्रेसची आजची परिस्थिती पळयली हरियाणात असो किंवा जम्मू काश्मीरात कालचे जे रिजल्ट जाले ताच्या नंतर की काँग्रेस प्रत्येक इलेक्शनाच्या नंतर म्हणटा की वी वील आमी ताचें विश्लेशण करतले, वी वील रिथिंक पार्टी आनी वाडयतले. आनी जेन्ना इलेक्शनां जाता आनी बीजेपी पावरान परत येता तेन्ना परत तांचें सेम बॅक टू स्क्वेअर वन जाता. पण आज काँग्रेसीची परिस्थिती जी आसा ही फक्त आनी फक्त राहुल गांधीक लागून जाल्या. राहुल गांधी इज अ जोकर. राहुल गांधी इज अ स्टार कॅम्पेनर फॉर बीजेपी. आणि काँग्रेसीचं जे कितलें नुकसान आसा हें फाटल्या कांय वर्सांच्या हातूंतल्यान पॉलिटिकल हातूंतल्यान कळिल्लें आसा. काही प्रमाणात तांणी पोलरायझेशन जातीच्या हेजेर धर्माच्या हेजेर करपाचो प्रयत्न फाटल्या लोकसभेक केलो आनी थोड्या स्टेटींनी हरियाणा सारक्या स्टेटींनी तांकां मातशी सफलता मेळ्ळी आनी ताच्या नंतर तांकां दिसलें की हरियाणा आमी सरकार घडोवपाक शकता. पण हरियाणाच्या लोकांनी परत भारतीय जनता पक्षाचेर विश्वास दवरलो, परत माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचेर विश्वास दवरलो आनी थंय फाटल्या 2 इलेक्शनांत जितली सिटां मेळूना ताच्या पेक्षा चड सिटां दिवन आज भारतीय जनता पक्षाचें सरकार हरियाणात जाल्लें आसा. परत एकदा जम्मू काश्मीरात आमी सरकार जरी स्थापन करपाक शकले ना तरी आमचे आमदार वाडले, आमचो वोट शेअर वाडला आनी भारतीय जनता पक्षाक एक बरें हें आसा की आमी ज्या हातूंतल्यान आर्टिकल 370 एबोलिश केलें, एब्रोगेट केलें, ताच्या नंतर तें इलेक्शन जालें तें फ्री आनी फेर जालें आनी डेमोक्रेटीक सेटअप जो आसा आनी डेमोक्रेटीक व्हॅल्यूज ज्यो आसा त्यो जम्मू काश्मीरात परत रिस्टोर जाल्ल्यो आसा. भारतीय जनता पार्टी न्हय तर काँग्रेसीचेर अटॅक म्हाका दिसता तांचे अलायन्स पार्टनर करता आनी आमचे जे गोंयचे काँग्रेस लिडर आसा जे सध्या बिझी आसा फक्त भाजपाचेर अटॅक करपाक, म्हाका दिसता तांणी हाजेरूय उत्तर दिवपाक जाय. दुसरें जेन्ना आमी रिजनल पार्टी म्हणटा ताजेरूय तांणी उलयल्यात की खंय तरी काँग्रेसीक रिजनल पार्टीज आवडना. आमी जर बिहार पळयले जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचे सीट ऑलमोस्ट डबल देन नितीश कुमार आसतना सुद्धा नितीश कुमाराक मुख्यमंत्री करपाचे निर्णय भारतीय जनता पार्टीन घेतिल्लो. तर खंय तरी गरज पडटा तेन्ना कॉम्प्रोमाइज न करता म्हाका दिसता गव्हर्नन्सा खातीर स्टेटीच्या इंट्रस्टान मारते घेवपाची भारतीय जनता पार्टीची तयारी आसा आनी ते काळीज म्हाका दिसता काँग्रेसी कडेन ना हे आज तांचे अलायन्स पार्टनर सांगता. तर खंय तरी म्हाका दिसता काँग्रेसीन लिडरशीप चेंज करप आनी ताच्या खातीर हे त्रिकूट सक्रिय जाला. आनी तुमकां हांवें सांगलां तशें की तो मागीर विजय सरदेसाय असो अमित पालेकार असो तूं एके वटेन सुनील म्हणटा की तो काँग्रेसमॅन एट हार्ट सो ही रिप्रेझेंट्स द काँग्रेस. ताका श्रीनिवास कलप तापयता की तूंच उलयता तें चूक म्हणून. तर म्हाका दिसता हाजे वयल्यान काँग्रेसची जाल्ली दुर्दशा ही कळटा. आनी तुवें म्हाका परत सांगचें की सुनीलांनी एक घेतिल्लो विशय अमित पाटकरान घेतला. हांव आनी एक स्टेप फुडें वता. गिरीश चोडणकर आनी अमित पाटकर हाका तुमी हालींच्या तेंपार एकत्र प्रेस कॉन्फरन्स पळयलो. तर हातून म्हाका दिसता तांचे जे चल्ले आसा सध्या धुसफूस लिडरशिपा खातीर दॅट इज क्लियर. आज भारतीय जनता पार्टी गोंय प्रदेशा वतीन तुमकां सांगता आवर लिडरशीप इज क्लियर. पण काँग्रेसीन ते आज दिश्टी पडना. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि मुझैफ शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि सुभाष वेलिंगकाराची मिली भगत आसा. देखून कोर्टान जामिनाक न्हयकार दिवनय पुलीस वेलिंगकाराक सोदून काडिनात. काँग्रेसीची गोंय प्रभारी डॉक्टर अंजली निंबाळकरान आरोप केला. पुलिसांनी एफआयआर केल्या ती फकत लोक आणि काँग्रेस फुडाऱ्यांनी केल्ल्या आंदोलनाक लागून अशेंय तिणें सांगले. पळयात. भाजपा आणि आरएसएसच्या धर्मकोल्लीपणाची भकी गोंयकार पडनासतना एक्सार दाखयलो म्हण डॉक्टर अंजली निंबाळकरान गोंयकारांची तोखणाय केली. लोक आणि काँग्रेस फुडाऱ्यांच्या दबावाक लागून सुभाष वेलिंगकारा आड एफआयआर दाखल केली.
मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचो वेलिंगकारा कडेन हात आसा असो आरोप काँग्रेस सहप्रभारी डॉक्टर अंजली निंबाळकारान केलो. भुतानी आनी जुवारीच्या वादांतल्यान लक्ष ओडून घेवपाची ही युक्ती असोय तिचो आरोप. I would really like to first congratulate each and every Goan person to not fall prey for this corrupt, divisive, intentional policies of the BJP state government. And it is the Goan culture, it is the Goan people which other states are also learning. With peace and harmony, the best tourism in the country is given by the state of Goa. An MP brought in front of Parliament and on the streets along with the common man the corruption that has been going on in Goa of selling of the land. The Bhutani issue, the Zuari issue, these all issues were brought for the past 1 month. The whole Congress under the leadership of the president has been fighting on the streets against this corrupt BJP government, and that is why to divert the issue from this main issue, this all issues which have been seen for the past 1 or 2 weeks has been seen. As you are aware, it started I think somewhere in September last week with one Zulus program from one community. It started there. They could not ignite member or chief, you can say, Mr. Velengarji. One person speaks something about a certain community, about the saints of a certain community, and it ignites the whole Goa. But my question here is, when the Congress party is with the common people fighting on the streets, night at 10 o'clock, night at 1 o'clock, the incident happened at 1. I think 1st of October the incident happened, and then when all the Congress warriors were on the street, the 4th of October, the police has bothered to file an FIR after pressurized from the Congress committee as well as the common man. The whole common people had to go to the Margao police station. Why was the CM on this issue sleeping for 3-4 days is the question which I would like to bring in front of you all. Why did the police department did not consider the Supreme Court judgment and under section 153A, 153B as well as 505, 295A take a suo moto case against the person, and then why didn't they arrest it? Is it to say that the government, the BJP government, Mr. Pramod Sawant's government is hand in glove with the Velinkar person and making him a scapegoat to ignite issues, to give statements which are not even necessary at this time, and then again help him in absconding from the place, and then again showing that we are catching him just because the common man is agitated against the CM. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. मडगांव तळेबान आखे राम मंदिर वाठारात 3 घरांचेर झाड कोसळ्ळे, जाका लागून घरांचे लाखांनी लुकसाण जाला. बरे म्हण बरे, कोणाक दुखापत जावंक ना. राज्यात सध्या गडगड वीज आणि पावसाचे तांडव चालू असा. चडशा वाठारांनी पावसाक लागून बरेच लुकसाण जाल्ले पळोवपाक मेळटा. मडगांव तळेबान आखे राम मंदिर वाठारात 3 घरांचेर व्हडले झाड कोसळ्ळे, जाका लागून घराच्यो वणटी तशेंच चड प्रमाणात घराचे लुकसाण जाला. 2 घरांतल्या फामिलींक तात्पुरते दुसरे सुवातेर व्हेला, जाल्यार हेरांचे तात्पुरते स्थलांतर चालू असा. तेन्ना हांव कलेक्टराक, डेप्युटी कलेक्टराक, तलाट्याक सगळ्यांक घेवन हांगा आयलो. तांकां आपोवन हाडले, पंचनामो केलो, सगळे फॉर्मेलिटी केल्यो तांच्यो, आनी तांकां कोणाक वचपाक जाय आशिल्लें दुसरे कडेन रावपाक तांचो अरेंजमेंट केलो रावपाचो. कलेक्टरान तांकां दुसरे कडेन दवरलें रूम बीम करून. कितले लोकांक 5 जाणांक शिफ्ट केले. 5च जाण वचपाक सोदताले. दोन फॅमिली आणि कितली घरां आतां 3 घरां हांगा तिसरी फॅमिली ती तांकां शिफ्ट करता. आनी आतां कालकोंड्यार थंय एक राती पडले, थंय वता आतां डोमिंगोस बारेटो म्हणून. तागेल्या घराचेर मातशें हें जालें, एकल्याक मार लागला, ताका हॉस्पिटलाक. पावस सोरीट पडलो न्ही तो.
रातचें कांय करपाक मेळना उपायच ना चान्सच ना आज तें कलेक्टरान ऑर्डर दिली मारपाची आतां जवळ जवळ तें मारना रिपेर स्टार्ट करपाक मेळटा पंचनामा बी करून तांकां फॉर्मेलिटीज कर म्हटल्यार कलेक्टरान सो टेम्पररी अरेंजमेंटा खातीर तेंचे ना तांकां आतां स्टार्ट करपाक मेळटा तें आतां रातचो परतो पावस पडलो जाल्यार मागीर काम दिसाचें मागीर तांकां फाल्यां आज नाल्यार फाल्यां तांकां काम कमेन्स करपाक मेळटलें आतां झाड मारलें म्हणटकीर मागीर झाडूच वयर आशिल्लें झाड मारलें म्हणटकीर तांकां एटलीस्ट रिपेर करपाक कमेन्स मेळटा कलेक्टर असेसमेंट करतलो PWDक बी धाडून आनी मागीर तांकां कितें दिवपाचें आसा तें मागीर डिजास्टर मॅनेजमेंटांतल्यान तांकां मेळटलें कितली लुकसाण जालां म्हणजे कितें कितें हांव न्हू तांणी असेसमेंट तांणी करता ते करता असेसमेंट PWD इंजिनियर बियोन सडनली स्लो 2 झाडां 3 घराचेर पडली स्लो करून 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 तेंचे अक्षरशः कोणाक इंजरी जावंक ना तरी पूण मरता मरता वचली हांव देवा कडेन इतलें मागता की कोणाक कांय जावंक ना आयज 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 जी सगळ्यांची 3 घरां कमीत कमी 2-3 लाख रुपया डॅमेज जाल्ले आसा सगळे अक्षरशः 3 घरां सामकी डॅमेज जाल्ली आसा आनी जशें आयज आमचो मडगांवचो आमदार तसो योगीराज खुबशे तेंच्यांनी येवन हांगा आपलें जें कितें आसा तें योग्य तो मार्ग दिल्लो आसा सगळे सांगलां की अमकें अमकें मेळटलें म्हाजे हितून तांकां इमिजिएटली कितें आसा तें तेंचें मातशें जाता इतलें बेगीन कितें जाता घरांत कोणाक रावपाक मेळना उक्तें आसता तें हांव म्हाजे कडेन इतलेंच की जाता इतलें तें बेगीन प्रयत्न चालू आहा की झाड पडलें म्हणटकीर काम करपाक मेळना आयज सगळ्यांनी ताका बरे भशेन हें करून तेजें घर वेवस्थीत जावचें अशें हांव मागतां इंजरी जाला कोणाक इंजरी कोणाक जावना सगळे सेफ आहा गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, समृता खणगांवकार आनी मुजैफ शेख. गुन्हेगारींचेर आळाबंद हाडपाचो एक मार्ग सगळ्यांनी सुचयला तो म्हटल्यार टेनंट व्हेरिफिकेशन. मडगांव ते नेटान चल्ला. मडगांवचो पोलीस निरीक्षक जातीर लक्ष दिता. मडगांवच्या एक्टिव्हिस्टांनी हे प्रक्रियेक येवकार दिला. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते मडगांव पुलीस स्टेशनार आसा आनी मडगांव पुलीस स्टेशनार आज तुमी पळयलात जे टेनंट व्हेरिफिकेशन जे आसा हेंच्यो लायनी लागले कडेन आसा आनी हेचो टायम जो आसा हो 10 तारीख म्हणल्यार आसा आनी 10 तारीख म्हणल्यार मी जर टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म भरनात जाल्यार तांकां फायन इम्पोज करतले म्हूण सांगले कडेन आसा. आनी त्याच बरोबर हे जे फॉर्म घेवन बसले कडेन आसात हांगा जो PI आसा मडगांवचो हो PI जातीन त्यांनी लक्ष घातले कडेन आसा आनी तो हांगा मॉनिटरींग करता. कितले लोक येयल्यात तांकां कितें डिफिकल्टी जाता हें सुद्दां तो येवन हांगा पळयता. एक्चुली हांगा कोण येवन पळयना पूण आज मडगांवचो PI आसा तुळसास नायक हेणी येवन आज हांगा मॉनिटरींग केले कडेन आसा. तांकां कोणाक जर कसली डिफिकल्टी आसा तांकां तेणी सांगले कडेन आसा की अशे तरेन कर म्हणून. आनीक आज जी आसा आज पळयल्यार तुमी हांगा लायनी लागले कडेन आसा. लोक हेजे वयल्यान सगळो जो डेटा जो आसा वो क्रिमिनल कोण आसा कोण ना हो डेटा तयार जातलो आनी हेका एक नांवाचे 4 फॉर्म तयार करूंक पडटात झेरॉक्स मारून आनी चारय फॉर्मां ह्या पुलिसे कडेन दिवंक जाय. आनी हे पुलीस त्या ज्युडिरिक्शन जे खंय आसा तो कर्नाटका आसा महाराष्ट्र आसा त्या पुलीस स्टेशनार ते हे हांगा एक फॉर्म धाडटले आनी तेजी म्हायती जी आसा जे कोण रावता तेंची सगळी मेळटली आनी हे जे केन्ना जे क्रायम घडटा त्या टायमार हें बऱ्या पडटलें म्हणून आज सांगल्या. त्याच बरोबर आज लोकांक विचारया आमी की तुमकां कितें दिसता ह्या हेजेर जे टेनंट व्हेरिफिकेशनाचेर. आता सगळे जे टेनंट आसा तांचो रिकॉर्ड जमा करपाक लागला. ओनरान तांचे सगळे रिकॉर्ड घेवपाक आनी तांचो आधार कार्ड आनी प्रूफ डिटेल्स घेतात. गुड थिंग कितें एटलीस्ट एक रिकॉर्ड उरता. काल सपोज एक कितें जालें आंतवड कितें जालें जाल्यार तें ट्रेस करपाक मेळटा आनी इट्स समथींग गुड एक डेटा तयार जाता. नाजाल्यार सडनली एक इन्सिडंट जाता आनी कसलोच प्रूफ आसना आनी मागीर ते स्ट्रगल करपाक पडटा. तो खंयचो कांय हें मेळना प्रूफूच मेळना. त्या कारणाक लागून इट इज समथींग नायस. 10 तारीख पासून लास्ट आसा आनी आफ्टर 10th मागीर कोण केन्ना तांकां फायन बी पडटलें तें सांगलें.
पण हे जे करतात हे फॉर्म घेऊन परत पुलीस घरा कडेन येतात. हय थंय व्हेरीफाय करता प्लस नेटीव प्लेसाकूय धाडटात. 4 सेट दिवपा पडटा. एक सेट मागीर ते नेटीव प्लेसाकूय धाडटा. एक तांचे रिकॉर्डार एक मनशालो 4 सेट जाय. एक टेनंटाचो 4 सेट. सो हेजे रिकॉर्ड सगळं कायदेशीर उरतलो. दिले म्हणून जायना प्लस ते त्या नेटीव प्लेसान धाडटात टू व्हेरीफाय वेदर दिस पर्सन सारकें हा काय म्हणे डिटेल्स दिला. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राव, जवार बर्वे आणि वैष्णवी साळगावकर. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळय उरिल्ल्यो खबरो. काणकोण स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लबान फादर YSC पारोडाक हारयलो. 2-3 अशा गोल फरकान हो रंगतदार खेळ सोंपलो. दोन्ही पंगडां मदीं खर झूज चालू आशिल्ले. पयले अर्द 2-2 अशें सोंपले. दुसऱ्या सत्रांत आनीक एक गोल करपाक काणकोण स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लबाक यश आयले. सारजोरा स्पोर्ट्स क्लबांनी फुटबॉल सर्त घडोवन हाडली. मार्कस मास्करेनस मेमोरियल फुटबॉल सर्तीचे ट्रॉफी टुर्नामेंटाचेर क्वार्टर फायनलीत काणकोण स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लबान जैतिवंत जावन सुवात मेळयली. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगावकर. मंगळारा राती गोंयांत उटंगराच्या पावसाक लागून येरादारीच न्हय तर विमान सेवा लेगीत विस्कळीत जाली. गंभीर हवामानाक लागून दाबोळी विमानतळा वयल्यान हैदराबाद आणि बंगळूर हांगा 5 व्यावसायिक विमानां वळयली अशी माहिती विमानतळाच्या एका अधिकाऱ्यान दिली. रस्त्यांचेर रामनगर मार्गान गोंया बेळगांव मार्गावयली येरादारी सुरू आशिल्ल्या रस्त्याच्या कामाचे सुवातेर गाळाक लागून व्हडा प्रमाणात विस्कळीत जाल्ल्यान अनमोड घाट रस्त्यार जायते अपघात जाल्यात. IMDन सप्तकाच्या निमाणे मेरेन वादळी वाऱ्या खातीर येल्लो अलर्ट वाडयला. तातूंत उटंगराचो पावस, खर वारो आनी वीज पडपाची शक्यताय आसा. देखून प्रवास करतना सादूर रावचें. लक्षद्वीप आनी आग्नेय अरबी दर्याचेर वयल्या हवेच्या चक्रीवादळाचो ह्या हवामानाचेर परिणाम जाता, जंय उण्या दाबाचो वाठार तयार जाला. फुडल्या 3-4 दिसांत ही यंत्रणा मध्य अरबी दर्यांत डिप्रेशनांत रुपांतरीत जावपाची शक्यताय आसा. बिरेस्तारा चडशा वाठारांनी धुक्यान सुरवात जावपाची शक्यताय आसा. उपरांत उष्ण आनी दमट दनपार जावन तापमान 30 डिग्री सेल्सियसाचेर पावतलें. सांज मेरेन मळबांत कुपां दिश्टी पडटली. अस्तंते कडल्यान येवपी सौम्य वाऱ्याक लागून उरिल्ली उष्णताय उणी जावपाक मजत जातली. उण्यांत उणें तापमान सुमार 25 डिग्री सेल्सियसा मेरेन देंवपाची शक्यताय आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 चाळीचे कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसो.